गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन आसा। तेतूनसून सरकारान अक्षरशः गोंयच्या जनतेक अक्षरशः फटयलेले आसा असो आरोप करपाचें कारण म्हणजे कितें 67 डेथ्स जे जाल्लेले आसा ते सरकारान आज पासून डिक्लेअर करूंक नासले। तांकां 67 डेथ डिक्लेअर करपाक टायम कित्याक लागूंक लागलो? पण आमकां असो दुबाव आसा आनी सरकाराचे आमी आरोप करूंक करता की सरकाराक खबर आसले की 67 डेथ जे जाल्लेले हे कोविड पेशंट आसले, तर तो जो कालांतर जो आसलो आनी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान डिक्लेअर करपाक टायम लायलो ताका सरकारूच जबाबदार आसा। कित्याक लागून 67 डेथ हे खंयचे दिसा जाल्ले आनी ते 67 डेथ जाता आसतना जे आमचे गोंयान जे भाव आमचे भोंवताले कदाचित ताका लागून गोंयान ही व्हडली आपत्ती येयली। हे बीजेपीचे सरकाराक पुरेपूर खबर आसले म्हणून तेंच्यांनी 2 म्हयन्या उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत किंवा 6 म्हयन्या उपरांत डिक्लेअर केले तो हय कोविड पेशंट जे भोंवताले गोंयान हे 67 आसले। तेतूनसून हो सगळो ते सगळे कडेन प्रचार जावन सगळे भायर पावले आनी आमच्या गोंयची परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा। पण गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान हे सांगूंक ना की ना तेन्ना मेल्लेले इतके दीस डिक्लेअर करपाक तुमकां टायम कित्याक लागूंक लागलो म्हणून गोंयान ही आपत्ती येयली। हेतून बीजेपीचो सरकार प्रमोद सावंत खरोखरच जबाबदार आसा। आज पासून तो म्हणिना, आज पासून तो आपणाचेर कांयच दोश घेवपाक पळयना। कितें जर ऑपोजिशनान जर उलयल्ले ना तेंचे लक्ष दवरूं नाका म्हणटा। पण गोंयच्या जनतेक हांव विनंती करून सांगता की आयज जी गजाली घडटा हेजेर तुमी आयज हेजे करूं नाका, नजर अंदाज करूं नाका की हे प्रमोद सावंत सांगता म्हणून तुमी आयकूं नाका। पूण जी गोष्टी तुमचे समोर सत्य परिस्थिती ही आसा 67 डेथ हे केन्ना जाल्ले ताका लागून आमी आयज गोंयचे जनतेक आयज त्रास जाल्लो आसा। तेतूनसून आयज जाताना आमच्या भुरग्यांची इश्कोला पिड्ड्यार जाल्लेली आसा। तेतूनसून अख्ख्या गोंयचो बिझनेस हो बीजेपीच्या सरकारा लागून कोविडाक लागून पिड्ड्यार जाल्लो आसा। एक्चुअली हांकां लास्ट इयर एक्सपिरियन्स आसलो की हे कोविड जायना फुडें इतके प्रॉब्लेम जाता म्हणून, तरी आसतना हांकां खबर आसून सुद्दां परत त्यांनी गोंयच्या जनतेक त्रासान घातल्या। आयज तुमचे सेंट्रलासून लिडर येवन बीजेपीच्या फुडले असेंब्लीची तयारी करता पूण हेजी तयारी करिनात ते। आमचे गोंयचे कोविडाक लागून कशें झिरो हाडूंक जाय हेजी तयारी करिना। हे आयज गव्हर्नमेंट सर्वंटाक परत गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी परत आपयता आनी आयज कर्फ्यू जो म्हणटा न्हू आयज बाजार जाल्लो आसा कर्फ्यूचो। आयज तुमी पळयात कितली गर्दी आसा ती आनी ह्या गर्दीसून आमचे भाव आयज कशे जगतात कशे मरतात हेजेर पळयनात ते। मागता हांव बीजेपीच्या सरकारा कडेन आनी गोंयच्या जनते कडेन मागता की बीजेपीच्या सरकाराचेर प्रमोद सावंताचेर ज्या शब्दाचेर जिबलेचेर तेजी जाय तशी वळता तेजी वळता न्हू तेजेर तेमी लक्ष दिवं नाका। पूण लक्ष दितना कितें करात आयज तुमची स्वताची काळजी घेयात आनी 67 डेथ हे बीजेपीच्या सरकारान जाल्लेले हे डिक्लेअर करूंक नासले म्हणून आयज ही परिस्थिती जाल्लेली आसा म्हणून सांगता। कर्फ्यूचो टायमिंग जो 7 ते 1 मेरेन केलो आनी आतां 2 वरां जी वाडयल्या पळय ताच्या बद्दल तुमचे काय कितें की आनीक आंकडो वाडोवंक शकता अशें जर वाडयत रावले जाल्यार? आतां तेणी एक गजाल पळोवंक गेले जाल्यार सकाळी 7 ते 1 पासून तेंच्यांनी टायम केल्लो। तेच्या उपरांत गोंयचे भाव जे आसा आमचे प्रत्येक जनता आयज 1 जायना फुडें 1.5 जायना फुडें घरा जेवपाक वयता ते 3 पासून तेणी वाडयलेलो आसा। आतां हो 3 पासून वाडयल्लो हो कारण कितें आहा ते आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याकूच खबर आसतली कित्याक लागून वाडयला ती। आतां थोडे दिसान तो कितें करतलो 3 ते 5 पासून करतलो। पूण हेतून ही आयज जो पर्यंत झिरो जायना म्हणजे कोविड पेशंट हॉस्पिटलान येतात आयज मरता 16-17 आमचे भाव गोंयचे भाव पिड्ड्यार जातात आयज। हेतून कोविड पेशंट 400, 500, 600 जायत आसा पूण तो कोविड पेशंट जो येता हॉस्पिटलान हो खंयच्यान येता तेणी आयज पासून डिक्लेअर करूंक ना। तो बाजारान भोंवन तोच हॉस्पिटलान पावता पूण तो बाजारांसून भोंवता आसतना आनी बाजारान परत आसोंकूच जाय न्ही। पूण हेजेर सरकार बाजार जो तेणी बाजार जो चलयलेलो आसा न्हू कोविडाचो खंयसून येता पूण आज पासून तेणें विचार करूंक ना। सपोज हांव जर हॉस्पिटलान जर पावलो आनी म्हाका जर कोविड जर जालो हो खंयसून भोंवन येयला हेजेर तेंच्यांनी आज शहनिशा केन्नाच करूंक ना। पूण हे 500-600 जे कोविड पेशंट डेली जाता फाटल्या दिसांनी मायकल लोबोन जो म्हणटलो न्हू जो पर्यंत झिरो पेशंट जायना न्हू तो पर्यंत हे कर्फ्यू किंवा लॉकडाऊन जावपाक जाय म्हणून। पण ते आज माननीय मुख्यमंत्र्यान आज पर्यंत तेजेर नजर अंदाज केलेलो आसा आनी मायकल लोबोन जो स्टेटमेंट जो दिल्लो हो खरोखरच सारको स्टेटमेंट आसलो। तेजेर बाकीचे मिनिस्टर उलयनात। बाकीचे मिनिस्टर कितें प्रमोद सावंत फाल्यां सकाळी तिकीट दिवंक जाय म्हणून तेजे फाटल्यान लागलेले आसा। ताका बरें म्हणटात ते पूण तुमचे तिकीटीक लायक उजो हळद लाय तुमचे तिकीटीक पूण गोंयचे जनतेक हेंच्यांनी अक्षरशः हळद लायलेली आसा।